एक्झिबिशन मॅच दवरल्या तुवें. वॉट इज द रिजन फॉर दीस एक्झिबिशन मॅच आनी आज कितें सांगपाक सोदता सर एज द एम एल ए? तुमकां खबर आसा लास्ट टायम आमी जेन्ना येयले इन्स्पेक्शनाक येयल्ले सगळे आमचे जे ऑफिसर आसले एसएजीचे बाकीचे सरपंच बी आमचे आसा हांगा त्या टायमार आसले आनी आतांय आसा. आयज आमी मुद्दम हांगासर एक मॅच दवरल्या कोर्ताली तशेंच आमचे कांसावली जो आमकां फिडबॅक मेळपा जाय ग्रावंडाचो आनी जे मेरेन आमकां हो ग्रावंडाचो फीडबॅक मेळटा ते मेरेन आमी ह्या ग्रावंडाचे हँड ओवर करपाक आमी पळयतले कित्याक हँड ओवर करपाक जावं ना तो कित्याक आतां आमी जी गेम आसा दोनूय गेम खेळून आमकां म्हाका दिसता हेजो फीडबॅक थोडोसो मेळटलो. तरी आसतना म्हाका दिसता हे ग्रावंडाचें आनी काम उरलां जाल्यारूय आमकां कळटलें कित्याक हे ग्रावंडाचें लेवल केन्ना कळटलें जेन्ना पावस पडटा तेन्ना जेन्ना जरी तर उदक बी उरलें जाल्यार म्हाका दिसता ताचो फीडबॅक बरो मेळपाक शकना आनी जरी तर जेन्ना पावस पडटा तेन्ना जर कवर जालें वा आमकां खेळपाक उदक बी उरोना जाल्यार आमकां दिसतलें बाबा ग्रावंड सारको रेडी आसा आनी आमच्या भुरग्यांक खेळपाक जातलो. आनीक म्हजी मागणी आसा आमचे एसएजी जे कॉन्ट्रेक्टर आसा ताका ताणें हो परत हांगासर येवन आमकां इन्स्पेक्ट करूनच आमी हो हँड ओवर करतले. आनी हांव हे दोनूय गेमी आयज आमचे जे अंडर 17 कांसावली आनी कोर्ताली हे दोगांयकूय आयज हांगासर हे दोनूय गेमी यूथ हांगासर येयले आनी आमकां आमच्या लोकांक जे आयज इनॉग्रेशन अशें न्हू आयज पूण आयज एज अ फ्रेंडली मॅच ही हांगासर खेळता आनी आमी पळयतले हाचे ग्रावंडाची सिट्युएशन कशें आहा तें. कशा तरेन पळयताय ग्रावंडाक? ग्रावंड बनले एटलिस्ट 4 years जाले 5 years जालें खबर ना पूण तें आतां काम करपा आसलो तें करपा अपग्रेड करपा म्हूण काम बंद केलां तें काम जायत आसलें. मागीर आमगे एमएलएन करून प्रेशर करून 2-3 पास येवपा तें सॉर्ट आवट करून घेना. लास्ट टायम येना तुमकां खबर आहा तेश करून इन्स्पेक्शन करून चलत जाल्यार हिंग सॅटिस्फॅक्टरी कांय आसना. मागीर ते लास्ट विकान तेणी एक 4-5 दीस डे एंड नायट बरे भाशेन काम केलें तेणी रोलर घायले हे घायले ते घायले. तुमकां चयल्यार तुमकांय घडटलें आतां कितू चेंजीस आसा. सो आतां तें करून आतां एक एमएलए म्हणपा लागलो मागीर गेम घालून एक चोया सगळे फीडबॅक प्रॉपरली मेळपा. सो मागीर ती गेम घालपा ते हांव डिसायड